जीएमसीन 9 सुपर स्पेशालिटी सुविधा आसात। तातूंतल्या फक्त एका न्यूरो सर्जरीतूच सुपर स्पेशालिटी शिक्षण दितात। 9 सुपर स्पेशालिटी एकठांय हाडून ते सुपर स्पेशालिटीन शिक्षणीक व्यवस्था उबी करपाचो सरकाराचो विचार चल्ला। वर्ल्ड हार्ट डे निमतान जीएमसीन एके कार्यावळीन भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार ही गजाल उलयलो। जीएमसीचो कार्डियक केअर विभाग सुरू जायत सावन 1200 वयर दुयेंतींनी उपचार घेतला। सेंटर फॉर कार्डिओवॅस्क्युलर अँड थॉरेसिस सायन्सान वर्ल्ड हार्ट डे निमतान बांबोळे जीएमसीन खासा कार्यावळ दवरिल्ली। जीएमसीचे कार्डियक विभागान फाटले 7-8 म्हयन्यान 1200 वयर पेशंटांनी उपचार घेतल्यात। हे उपचार सुरू करीत सावन हार्टाचे केशीवेलो सरकाराचो खर्च खंय बरोच देंवला। वर्षभरात जेन्ना ही फॅसिलिटीज नासली आमचे कडेन तेन्ना वर्षभरान आमी कार्डियक केसीस आमी रिफर करताले। रिफर केल्ले केसीस ह्यो खंयच्याच वर्सात 150 पेक्षा जास्त ना। ऑन एन एवरेज 100 to 150 number of cardiac cases were referred and on which we were paying. जेची पेमेंट दर वर्साक 20-22 कोटी जाय। गोवा मेडिकल कॉलेज has done one-time investment and thereafter in a span of about 7 to 8 months, 7 to 8 कित्याक म्हणटा कार्डिओलॉजी फेब्रुवारीन सुरू जाली आणि कार्डियक सर्जरी मागीर एप्रिलान सुरू जाली। 1208 केसीस केल्यो। जीएमसीतल्यो सगळ्यो सुपर स्पेशालिटी सुविधा एकठांय हाडून शिक्षणीक संस्था उबी करपाचो प्लान भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार कार्यावळीन उलयलो। पूण सुपर स्पेशालिटी एज्युकेशन हे फक्त न्यूरो सर्जरीच आसा। पूण आतां अंडर न्यू डीन आमी केवळ वी आर जस्ट नॉट ट्रान्सफरिंग द सुपर स्पेशालिटी फॅसिलिटीज, वी इंटेंड कन्वर्टिंग सम ऑफ दीज सुपर स्पेशालिटी फॅसिलिटीज into academic. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। उदकाची बिलां ऑनलायन फारीक करपाची व्यवस्था बिरेस्तारा मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या हातान सुरू जाली। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बँकिंग आणि एसबीआय बँकेतल्यान उदकाची बिलां भरूंक मेळटली। सध्या ही व्यवस्था दक्षिण गोंयापुरती सुरू केल्या। 2 म्हयन्यां भितर पुराय दक्षिण गोंयान उदकाचे बिल ऑनलायन भरूंक मेळटले। ते उपरांत टप्प्याटप्प्यान उत्तर गोंयांतूय ऑनलायन बिलां भरपाची पद्दत सुरू जातली। एक गोष्ट हांवें सांगल्या ती येणाऱ्या 2-3 म्हयन्या भितर कोणाक पार्ट पेमेंट, कोणाक एक्स्ट्रा पेमेंट करूंक जाय जाल्यार तें प्रोविजन दी म्हणून सांगलेलें आमकां। म्हणजे कोणाक क्रेडीट पेमेंट दवरपाचें आसा जाल्यार ताणें क्रेडीट पेमेंटूय हें करपाक हरकत ना। पब्लीक सर्वीस म्हणून पयलो जीपीएससी आनी दुसरें खऱ्या अर्थान लोकां पर्यंत वचणारें खातें म्हणून पीडब्ल्यूडी पयलें। इलेक्ट्रिसिटीक आतां सांगलेलें आसा तांचे काही प्रोसेस चालू आसा आनी म्हाका दिसता डिसेंबर पर्यंत 2-3 म्हत्वाची खातीं ही ऑनलायन जावपाक। तशेंच धरणी जें आशिल्लें पळय तें ऑनलायन आसा पेमेंट ऑलरेडी। आज गोंयांत ऑनलायन पेमेंट करपा खातीर आज मुख्यमंत्र्याच्या हातान आमी सुरवात केल्ली आसा। येता त्या वर्सा भितर सबंद गोंयांत आमचे जे कस्टमर आसा तांकां ऑनलायन पेमेंट करपाचो हे बरे तरेन मेळटलो आनी सबंद गोंयांत आमी ते चालू करतले। वेर्णाच्या 10 MLD उदका पुरवण प्रकल्पाचे 2 ऑक्टोबराक उक्तावण जातले। ह्या प्रकल्पाक लागून मुरगांव तालुक्यांतल्या साकवाळ, जुवारीनगर आनी भोंवतणच्या वाठारांतलो उदकाचो प्रस्न सुट्टलो म्हूण पर्रीकार उलयता। 2 तारखेक 9:30 वेर्णा कुयेले 10 MLDचो वॉटर फिल्टर प्लांट बसयल्लो आसा। तो त्या दिसा लोकार्पण जातलो। म्हणजे बेसिकली इट वील सप्लाय टू जुवारीनगर एंड साकवाळ, कुठ्ठाळे बी त्या एरियेक सप्लाय। सो जे पळय उदक हाका वता वास्कोक तें वास्कोक वचपाक मेकळें जातलें, वाटेर बायफर्केट जावचें ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। सेजा गोवाच्या नावेले पीग आयन प्रकल्पाच्या विस्ताराची सीबीआय चौकशी करची म्हूण पाळयेचो आदलो आमदार प्रताप गांवस मागता। प्रकल्पा आड 2 वर्सां फाटीं नावेले मोठें आंदोलन जाल्लें। तेन्ना ह्या प्रकल्पा आड वावरपी लोकांनी गुड्डुलसावा करून आतां प्रकल्पाक तेंको दिला म्हणूनय प्रतापान आरोप केलो। नावेले वाठारांतल्या सेजा गोवाच्या पीग आयन प्रकल्पाक विरोध करून 2 वर्सां पयलीं लोकांनी नावेली बंद केल्ली।
त्या दिसा नावेली बंदाचे आवाहन करपी भाजपा फुडाऱ्यांनी आता हो प्रकल्प चालू करपाक गुपचूप परवानो दिला असो आरोप आदलो आमदार प्रताप गांवस आणि ताच्या सांगात्यांनी केला. त्या टायमा वयले जे विरोधक जे आता सत्तेन आहा तेंच्यांनी असो बोवाळ केलो की जणू काय म्हणजे सेजागोवा आनी थंय उरोंक जायना आनी सेजागोवाचो तो एक्सटेन्शन प्लांट जावंक जायना आनी येदो मोठो बोवाळ जालो की अख्खा गांवांक सगळ्या सामको मोठो बोवाळ केलो आनी अशें उठयलें की पंचायतीन मोठे कितें सेल्फ हितून म्हणटा तशें घेतलेले आहा पयशे आनी कितें मोठे 2 बारजी आमदाराक दिल्ल्यो आहा सेजागोवान असो बोवाळ जालो. आमी सरळ 2012 लास्ट पिरियड जेन्ना टर्म सोंपपाक पावलो तेन्ना हांवें स्वता ती एनओसी रिवोक केल्ली आनी ती पायपलायन जावपाची ना अशें म्हणून आमी ठरयल्लें. आमी गांवा वांगडा रावले. 2 वर्सां पयलीं काम बंद उडयल्लें आसतना शुक्रारा राती गॅस पायपलायन जोडली असो दावो आदलो सरपंच पंढरी गांवसान केलो. शुक्रारा रातची सेजागोवान बाउन्सर थंय दवरून जी पायपलायन जॉयन केली हेजो आमकां कांय हेच मेळना. म्हणजे कित्याक लागून कोणी सेटलमेंट केलें, कोण वगी आहा, कोणाक लागून ही पायपलायन जाल्या हेजेर कळपाक कांय मार्ग ना. ह्या प्रकाराची सीबीआय चौकशी जावची अशी मागणी आदलो आमदार प्रताप गांवसान केली. गव्हर्नमेंटान हेचेर इन्क्वायरी करची जाल्यार सीबीआयन करची, सीबीआयन इन्क्वायरी करची हेचेर कित्याक बेश्टी पायपलायन जावना. म्हाका जाल्यार अशें दिसता की बेश्टी पायपलायन जावना. हे आतां जे तेन्ना व्हडले जे तावान जे गोळा मारताले लोकांक जे शेपडे बडयताले तेन्ना हेंचेनी कितें तरी मोठे व्हडले घोपाळ केल्लें आसा. प्रुडंटा खातीर उदय परब. घेऊया एक विराम.